शाळेत लागपी भुरग्या खातीर वस्तू, कडधान्य, सर्वसामान्यांक परवडपी अशे घरगुती सामान. अधिक माहिती खातीर 9529493616 या नंबराचेर संपर्क साधात. या सुपरमार्केटच्यो वट्ट 3 शाखा आसात. हो सेल तुमका मडगांव, वार्का आणि दवर्लेच्या इस्टर्न सुपरमार्केट शॉपात उपलब्ध आसतलो. तेन्ना वाट कोणाची पळयतात? आयजूच तुमच्या लागसरच्या इस्टर्न सुपरमार्केट शाखेत वचात आणि या सेलात खरेदी करात. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार. सगळ्यांक बरी दनपार आवडत आणि हांव दिप्ती काकोडकर. लंच टायम न्यूजाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. पयलीं बांदिल्लीं घरां कोमुनिदादीन वा आदल्या पुर्वजांनी दिल्ल्या परवानगेचेर आदारून बांदलें आसूं यें. कोमुनिदादीन पयलीं जाल्ल्यो चुको मान्य करून सुदाच्यो, सांगता मंत्री बाबूश मोन्सेरात. फाटली 2 वर्सां जाली पिळगांवच्या भलायकी उपकेंद्र इमारत तात्पुरती कापोतीपणाक दापिल्ल्यान थळाव्यांनी उक्तायला हुस्को. भलायकी केंद्राची सद्याची इमारत मोडून बांदतले नवी इमारत. पंचायत वांगड्यांनी दिले रजाव. मायनिंगेच्या मातयेक लागून पावसाळ्यार दबदबा वाठारांतल्या मुखेल रस्त्यार जाता चिखलाचो रेबो. येरादारी करप्यांक जीव मुठीत घेवन करचो पडटा प्रवास. संबंधितांनी बेगोबेग काडचो उपाय. थळाव्यांची थेट मागणी. कदंबा येरादारी महामंडळ जुनाच्या 3ऱ्या सप्तकात माझे ॲप नवी डिजिटल सेवा करतले सुरू. तिकेट बुकिंग, प्रवास कार्ड रिचार्ज, बशीच्या लायव्ह लोकेशन पळोवप सारकिल्यो सुविधा मेळटल्यो मोबायलाचेर. अस्नोडेच्या कदंब बस स्टँडाक लागला पावसाचे गळतीचे गिराण. प्रवाशांचे जातात हाल. सध्या पडपी पावसाळ्यात प्रवाशांक गळतीचो सोंसचो पडटा त्रास. आणि गोंयासान मुंबईच्या दिकेन वचपी कंटेनर ट्रकान दिलो डिवायडराक नेटान धपको. अपघातात ड्रायव्हर जाला जखमी. कांय काळ हायवेच्या एका वटेन येरादारी जाली ठप्प. आता खबरो विस्तारान. पावसाचे गळटेक लागून पिळगांवच्या भलायकी उपकेंद्राचे इमारतीक सध्या कापोतीपणाक धापल्या. फाटल्या सुमार 2 वर्सांच्यान हे इमारतीचेर प्लास्टिकाची ताडपत्री घाल्ल्याचे दिसून येता. मजगती डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडांतल्यान भलायकी केंद्रा खातीर नवी इमारत बांदपाचो प्रस्ताव आशिल्ल्याची माहिती उपसरपंचान दिली. पिळगांवाचे इमारतीत भलायकी उपकेंद्र चलता ती इमारत सामकी पोरणी आसा. हे इमारतीच्या पाक्यावयले नळे फुटिल्ल्यान केंद्रात भितर पावसाचे उदक गळटा. देखून केंद्रात येवपी दुयेती आनी कर्मचारी वर्गाक त्रास जाता. ताचेर उपाय म्हण इमारतीच्या पाक्यांचेर तात्पुरती प्लास्टिकेची ताडपत्री घातल्या. फाटल्या 2 वर्सांच्यान हो प्रयोग चालू आसा. मजगती भलायकी केंद्राची सद्याची इमारत मोडून नवी इमारत बांदतले अशें पंचायतीन सांगला. आयज मिडिया समोर येवपाक आनी इश्यू घेवन येवपाक हे कारण फक्त इतलेंच की पिळगांव जे हेल्थ सेंटर आसा तेजी आयज परिस्थिती अशी दयनीय जाली, अशी नाजूक परिस्थितीन आहा की तेजेर कापेती धापून अक्षरशः आतां थंयसर हेल्थाचें जें काम चल्लेलें आसा. जवळ जवळ 3 वर्सां जाली हो प्रोजेक्ट जाता म्हणून हांव जाता म्हणून तेंच्यांनी सांगलेलें की ती पास जाली थ्रू RDAचो इंजिनियर आसा तेका हांव स्वता जातीन घेवन पिळगांव येयलोलो आनी तेजो सर्वे जाल्लो. आनी जेन्ना आमी ऑथॉरिटीक विचारलेले तेन्ना ते पास जाला म्हणून सांगलेले. पूण न्यू बिल्डिंग म्हणजे थोडे एक्सटेंशन आसा तितून रिनोवेशन आहा आनी सरावंडींग ताका एक टायल्स दिला. म्हणजे प्रॉपर ते हेल्थाचे तेंच्यांनी सगळे मेजरमेंट बीन घेवन गेल्ले. पूण आयज म्हाका प्रश्न पडटा की 3 वर्सांनी ऑथॉरिटी आनी गव्हर्मेंट कितें करता. पिळगांव सारकिल्ल्या गांवांत तर आयज ही परिस्थिती आहा जाल्यार बारीक बारीक गांवांनी कितें आसतली ही म्हाका दिसता जाणून घेवपाची गरज आसा. आनी हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागतां की जाता तितले बेगीन जो इश्यू पिळगोवचो आसा तो जेन्युइन इश्यू आसा आनी ते जावपाकूच जाय. आनी जर तर ते बरे भशेन तर सगळें तर ते काम जालें जाल्यार त्या लोकांकूय येवपाक बरें पडटलें, हेल्थान जाणट्यांकूय येवपाक पडटलें. भायर सरले काय ते निसरोवन पडटा. सपोज जर पावस पडलो जाल्यार तांकां खंय शेड ना तेज्या फुडल्या वटेन आनी ते रिनोवेशन आहा ते बसपाक जागो ना. चडटा आसतना ते स्लीप जाता. हे हेजेर गांभीर्यान लक्ष दिवन तांकां आनी कसली इंजुरी जावची न्हू. आनी पिळगोवच्या लोकांक आनी जे ल्हान ल्हान भुरगे पोलियो घालपाक येता आनी कितें खूब कितें थंयसर हें चलता हेल्थाचें. तेन्ना ते हेल्थ ग्राउंडाचेर हांव CMा कडेन मागतां की जातीन हितून लक्ष घालान ते पिळगांवचे जे प्रॉब्लम आसा
की आता 3 वर्सां जाली वाट पळयता पिळगोवचे लोक आनी आमकां सुद्दां दिसलेलें की हो प्रोजेक्ट हो ह्या समर सिजना पयलीं जातलो म्हणून, पूण अजून पर्यंत तेजो खंय थांग बसतो ना. आनी आयज ती अक्षरशः ते कापयती पळोवन वायट दिसता की ते भितर पावता आनी ते पेशंटांक ते खंयच्या पद्दतीन चेक करतले आनी कशें कितें करतले हे म्हाका एक प्रश्न पडलेलो आहा. आयज ही इमारत आसा हेल्थाची, ताका आमी आयज प्लास्टीक कवर केला दोन वर्सां जाली. ही जुनी इमारत आसली. ह्या इमारतीचो आमच्या आमदार जमीन शेटान प्रस्ताव घालून हो DMG मायनींग डिस्ट्रिक्ट फंड DMF हो प्रोजेक्ट घेतलेलो आसा. आनी हांगा थोड्या दिसांनी बऱ्यापैकी हे हेल्थ सेंटर आमचे रिनोवेट जावन न्यू जावन 1+1 जातलें. हेज्या खातीर खूब प्रयत्न आमच्या आमदारान केल्ले आसा. आतां ही फायल काही कारणां आसता मातशी ती रिटर्न येयल्ली पणजेसून, ती आतां परत बिचोले PWD ती फॉरवर्ड केल्ली आहा आनी टेक्निकल सँक्शनाक आहा ती बिल्डींग. ह्या बिल्डिंगेचें म्हत्व सांगपाचें म्हटल्यार खूब जुनी आसल्या कारणान मातशें उदक खंयचे लीक जाता आनी ते पेशंटांक जावं डॉक्टरांक कसले त्रास जावचे ना म्हणून ही टेम्पररी आमी मातशी प्लास्टीक घातलेली आसा. ती आतां थोड्या दिसांनी ही वास्तूच नवी जातली आनी तेज्या कारणान तेज्या नंतर जो गांवांक जो लोकांक हिजो लाभ जातलो तो खरो आनंददायक हे जातलो, तांकां उत्साह निर्माण जातलो. आनी आमी जाता तितके प्रयत्न करतले फुडें की आमदाराच्या सहकार्यान, आमदार आतां ह्या इनिशिएटीव बरो घेतलेलो आहा हे बिल्डिंगे खातीर. आमी एक रातचो सुद्दां डॉक्टर ठेवपाचो आनी 2 शीट पेशंटाक रातचे घेवपाचो असो आमदाराचो एक विचार आहा. तेजे विचार आहा ते साकार जाल्या पुरो आनी हो गांव बरो एक हेल्थ आसा, बरें हेल्थ आसा अशें परक्यांनी म्हणचें अशें म्हाजें एक मनान जी इच्छा आहा. आनी ही जातली, सफल जातली, ताका मातूय दुबाव ना. तेन्ना देवा कडेन मागता की ही बिल्डींग आसा पळय ती आतां रोखडीच उबी जावनी. हेज्या खातीर म्हाजी एक डेप्युटी सरपंच ह्या नात्यान आनी गांवच्या वतीन एक शुभेच्छा आसा. देव बरें करूं. एक तर पावसान भितर गळटा न्हू सगळे कडेन, मातशें खंय खंय गळटा, म्हणजे आमची जुनी इमारत जाल्ली आसल्या कारणान, पूण तेजे प्रिकॉशन आमी घेतलेले आहा सध्या. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. कदंबा येरादारी महामंडळ जुनाच्या 3ऱ्या सप्तकात माझे ॲप ही नवी डिजिटल सेवा सुरू करतले अशी माहिती मेळ्ळा. हाच्या वरवीं कदंब बशीची तिकेट बुक करप, प्रवास कार्ड रिचार्ज करप, बशीचे लायव्ह लोकेशन पळोवप तशेंच पायलट दुचाकी सेवा मागोवप अश्यो सुविधा मोबायलाचेर मेळटल्यो अशें कळटा. कदंबा येरादारी महामंडळ जुनाच्या 3ऱ्या सप्तकात म्हाजे ॲप ही नवी डिजिटल सेवा सुरू करतले खंय. गोंयची भौशीक येरादारी वेवस्था आधुनीक आनी नागरीक प्रधान करपाच्या हेतान चालीक लायिल्ल्या ह्या उपक्रमाक लागून प्रवाशांक आतां बस स्थानकांचेर वचून तिकेट काडपाची वा कार्ड रिचार्ज करपा खातीर रांकेत उबे रावपाची गरज ना अशें कळटा. मोबायला वयल्यान तिकेट घेवप, कार्डांतली शिल्लक रक्कम तपासप आनी बशीची सद्याची स्थिती जाणून घेवप शक्य जातले. देखून वरांची वरां बशीची वाट पळयत उबे रावपाची गरज पडची ना. पेडण्या ते काणकोण मदीं चलपी कदंब बशींक ह्या वेवस्थेचो लाव मेळटलो. देखून रोख वेव्हार उणो करपाकय मदत जातली. थळाव्या नागरिकां सयत पर्यटकांक ह्या सुविधांचो लाव घेवपाक मेळटलो अशी माहिती मुखार आयल्या. हाचे वांगडाच राज्यांतले नोंदणीकृत पायलट दुचाकी वाहन चालकांकूय ह्या ॲपा कडेन जोडटले. हाका लागून प्रवाशांक थेट मोबायला वयल्यान पायलट सेवा मागोवपाक मेळटली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. अस्तोळेच्या कदंब बस स्टँडाक लागिल्लो पावसाचे गळतीचे गिराण अजूनय सुटना. अंदूय ह्या बस स्टँडाचेर पावसाचे उदक गळटा. देखून प्रवाशांचे हाल जातात. सध्या पडपी पावसाळ्यात प्रवाशांक गळतीचो त्रास सोंसचो पडटा. पळयात. कदंब महामंडळा वतीन 14 वर्सां पयलीं अस्नोड्या बस स्टँड बांदिल्लो. मात ताची देखभाल करपा कडेन आड नदर जाल्या. बस स्टँडाच्या पाख्या वयले पत्रे कमकुवत जाल्यान पावस पडटकीच ह्या बस स्टँडाचेर भितर पावसाचें उदक गळटा. देखून प्रवाशांचे हाल जातात. ह्या बस स्टँडाचेर साचपी उदकाचेर प्रवासी निसरून लेगीत पडटात अशी माहिती कांय प्रवाशां कडल्यान मेळ्ळा. फाटल्या 3 दिसांच्यान पडिल्ल्या पावसा वेळार प्रवाशांक गळतीचो सामको वायट अणभव आयला. बस स्टँड बांधला पेंटिंग ना काय ना ते पेंटिंग सोडून घाल. लोक हांगा बसता बस स्टँड बांधला कितें लागून? बस स्टँड बांदल्यार पब्लीक लागून न्हू. जनता लोकांक सेवा पब्लिकांक बांधला न्हू. जर पब्लीक बसता जे पब्लिकाचे उर्ज पाणी पडटा ते पब्लीक बसतले खंय? पावसाचे उदक भितर गळटा. सगळे पावसा भितर गळटा.
ते बसतले खंय आतां तरी बारीक पावस पडटा काय ना पत्रे सगळे वारे झाले पत्रे गेल्ले आसा कोण गेल्ले आसा अजून ते आतां बरें हे आतां तुजे ऑफिसान येता पळय ते चौक जाणून गेले हांगा तो दिलीप शिरगो कडेन गेलो तेणी फोटो मारलो तुमी एप्लिकेशन गेले तेणी घेतले तेणी झाले हे घेतले अजून येतले एक्शन घेवंक ना तो तुका सात मातून गाठ तो येयलो तो रावलो हांगा तेणी एक्शन घेतले तेणी घेतले गेले तरी एक्शन घेना पूण फाटीं ती मॅडम कोण येयली जीप घेवन तेंच्यांनी येवन सगळे फोटो कडेन गेल्या तरी एक्शन कांय जावंक ना अजून तेन्ना हांव कितें म्हणटा जर गोश्ट म्हत्वाची म्हणजे बायलां येता वयता बसता भितर बाबा ती बस स्टँडार बसता न्हू आसरो घेवपाक पावसांत जर बसपाक जर तांकां जागो मेळना जर ते पाणी गळटा ती बायलां बाकी पब्लीक लोक बसतले खंय लिकेज केन्नाच्यान सुरू आहा लिकेज जाली आतां 4 वर्सां जाली 5 वर्सां जाली लिकेज आहा म्हणजे तेका कोणूच पळयना अजून कोण इन्क्वायरी घेना काय आतां पावस पडलो लोक सगळे आता ते भायर रावता ते भितर येता आनी मेन पॉयंट म्हणजे कितें खबर आहा जी बशी येता पळय त्यो पावसाचे भायल्या पावसा उपरांत बशी भायल्यावर रावता त्यो बशी भितर येना कदंबा असो ना प्रायड असो ते बशी सगळे भितर येवंक जाय करा बस स्टँड बांदला कित्याक बस स्टँड बांदल्या की लोकां लागून न्हू लोकांची सेवा लागून बांदल्या न्हू जर बशी जर पावसा उपरांत जर भायल्यावर वयता कदंबा सुद्दां भितर येवंक जाय आनी प्रायड बशी भितर येवंक जाय भाजी पावसा सगळे भायल्यावर येता आनी लोक गांवांत वयता हांगा लोक हांगा पडटा हांगा पडटा लोक कित्याक पावसा निसळ पडटा तेन्ना तो तशें कितें तेन्ना कोण करतलो जेन्ना मनीस मरतलो तेन्ना ती इन्क्वायरी जातली काय जावची ना हो म्हजो प्रश्न हांगा जाला कितें बस स्टँडाचे पत्रे जे वयले आहा न्हू ते उडोवन गेल्ले आसा आनी थंय ते लीक जाता त्या कारणान तेंच्या ते पावसान भिजतात आनी लोकांची सगळी गैरसोय जाता त्या खातीर भिजलेल्या कारणान बसोंक मेळना लोकांक डेली ते स्लिपर आहा ते डेली पुसतात कितें करतात आनी मागीर मातशें लोकांक बसयता मोठो पावस येयलो सेम प्रॉब्लम जाता आनी फुडले हे सायडीन कितें जाता उदीक सगळें हांगा भितर येयल्या कारणान लोक केन्ना केन्ना बसी भायर रावता गांवांत वयता पडटात आनी हे जाता प्रॉब्लम जाता पडले पांय मोडटापणाचो हे जाता ते प्रॉब्लम जाता तुजी मागणी कितें आहा म्हाजी मागणी आहा ती हे बस स्टॉपाचें काम आहा न्हू ते कन्सर्न ऑथॉरिटीज आहा कोण कदंबाच्यो करून बेगीनच्या बेगीन दिवपाचें इतलेंच आनी कांय ना लोकांची सोय करून दिवपाची गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. बांबोळी राष्ट्रीय महामार्गाचेर बुधवारा सकाळी कंटेनर ट्रकान डिवायडराक धक्को दिल्ल्यान अपघात जालो. हो कंटेनर ट्रक गोंयासावन मुंबयच्या दिकेन वतालो. ह्या अपघातात ड्रायव्हर जखमी जाला जाल्यार कंटेनराचे बरेच लुकसाण जाला. हो अपघात कसो जाला हाची चवकशी सध्या सुरू आसा. मायनिंगेच्या मातयेक लागून पावसावेळार दिवचलच्या धबधबो वाठारांत मेन रस्त्याचेर चिखलाचो रेबो जाता. देखून हो रस्तो येरादारीक धोक्याचो जाल्लो आसा. हे समस्येचेर उपाय काडचो अशी धबधबो वाठारांतल्या लोकांची मागणी आसा. मंगळारा सांजे पडिल्ल्या पावसा वेळार धबधब्या कडल्या जंक्शना कडेन व्हडा प्रमाणात लोकांक त्रास सोंसचे पडले. देखून वाठारांतले थळावे रस्त्यार देंवले. तांच्यांनी मायनिंगे वयली अंतर्गत येरादारी आडावपाचो यत्न केल्लो. पुलिसांक लेगीत घडणूक थळार धांव घेवची पडली. सगळ्यांक विनंती करता हे जे चलना पण हांगासर कंपनीचे कळ्ळें ते दुर्लक्ष करता आनी लोकांक सगळें ग्रांटेड घेतलेले तांकां दिसता की मायनिंग आमकां सरकारान करून दिल्या ती सगळी आमकां तुम्ही मायनिंग करता करा तुमच्या मायनिंगच्या विरुद्ध ना हांव मायनिंगच्या विरुद्ध ना पण मायनिंगची जी तुमची जी परिस्थिती तुम्ही जे चलयला हांगासर वेव्हार पळय लोकांच्या अगेन्स्ट त्याच्या विरुद्ध आसा हांव आनी लोकांकूय आव्हान करता की असो वेव्हार परत चलोवंक दिवनाका हांगासर धबधब्यार. हांवें म्हाका जवळ जवळ 5-7 फावटी तांकां सांगलें ऑफिसरांक तेंच्या कोणा तांकां फोन केलो गेटी हांवें आडयल्यो गाडयो कितें क्लीन करा आनी चलो सोडल्यो तरी पण तांकां अक्कल येना. हांव सगळ्यांक विनंती करता ह्या संदर्भात जे मायनिंगचे ऑथॉरिटीज आसा तांकां विनंती करता तुम्ही लीज ग्रांट केला विथ कंडिशन कितें तरी कंडिशन तुम्ही घाला आसता लीज हे ग्रांट करता तेन्ना पळया हें लिजान बसता जाल्यार तुमकां जर ऑथॉरिटींक सांगता जर तुम्ही लीज जर विड्रॉ करूंक शकता विथ कंडिशन किंवा तांचेर तुम्ही दबाव हाडूंक शकता लिजा वयल्यान जाल्यार ते करा बेगीतल्या बेगीन करा कित्याक लोकांच्या जनाच्या हिताक लागून आसा हो प्रश्न आनी ह्या प्रश्नाक लागून हांव तुमकां सांगता जनाच्या हिताक लागून जी जी कारवाय तुम्ही करूंक शकता ती करा. आणि सगळे हांव इवन सीएमाक विनंती करता ऑनरेबल सीएम म्हजो गोंयचो ताका विनंती करता हांव की तेंच्यांनी मातशें लक्ष घालचें हाचेर
कित्याक मायनिंग करूंक दिल्या तुमी लोकांचे बऱ्या लोक पोटा पडटा सगळें मानता पण तेंच्यांनी हे तुमी तांकां दाखोवन दिया की तेंचेर लक्ष दिवपाक जाय की लोकांकूय त्रास जावंक जायना म्हणून सीएमाक खरी मना पासून विनंती करता कळकळीची विनंती करता सीएमाक की हेचेर बेगीतल्या बेगीन हांगाच न्ही तशी सारमांचीच परिस्थिती आहा सारमांचे जे लोक आसा तांची हीच परिस्थिती आहा पूण हांव आनी मेन कोण लोक जे हांगासून बिचोलच्यान सारमांचेर वता बिचोलच्यान पिळगांव वता त्या लोकांक हे सगळो त्रास जाता आनी कोण उलोवन दाखयना कित्याक प्रत्येक जण घाई करून एकटो जर मात निसरून जर पडात न्हय आयुष्याचो प्रश्न आसा कोणाच्या जरी फॅमिलींतलो एक मनीस ना जालो न्ही त्याची परिस्थिती कितें जातली ते त्या मनशाक खबर आसा पण ह्या कंपनी करची ना कंपनी एक जर मनीस कंपनीचो गेलो न्ही रिटायर जावन किंवा टर्मिनेट जालो तांकां दुसरो मेळटलो पण ज्या घराण्याचो जो मनीस मरतलो किंवा हात पांय मोडून घरान बसतलो पळय ताका सबस्टिट्यूट कांय ना आनी तेजो हें पळोवपी कांय ना कोण फाटल्यान वारसदारी कंपनी दिवची ना कित्याक आमकां लागना म्हणटा रस्त्यार पब्लीक रस्त्यार जाला म्हणटकीर सो ताका लागून हांव ऑनरेबल सीएमाकूय विनंती करता मातशे हेचेर मनांच्यान विचार करा आनी तेचेर कारवाय कितें करा तशेंच हांव ज्यो आनीक ज्यो ऑथॉरिटीज आसा जावं आमचे पुलीस ऑथॉरिटीज आहा तशेंच आमचो पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आसा तशेंच RTO आसा हांकां सगळ्यांक विनंती करता की हे रस्ते जे काडल्या पळय लँड रेव्हेन्यू एक्टा अंडर हे रस्ते जे काडटाना पयलीं परमिशन घेवची पडटा तेंची व्हॅलिडिटी कन्फर्म करा की हे रस्ते केन्ना काडलेले जेन्ना तेंपो आशिल्लो तेन्ना त्या टायमार रस्ते काडिल्ले ते रिन्यू केला काय ना ते ताबडतोब बंद करचे असे विनंती करा की लीज जेन्ना कॅन्सल जाले पळय मायनिंग लीज त्या टायमार तेंच्यांनी परत रिस्टोर करूंक जाय आशिल्ले हे सगळे रस्ते बंद करूंक जाय ते रस्ते अजून बंद करूंक ना तेंच्यांनी वगी रावले म्हणजे हाचो अर्थ आसून तेंची जायते करपाचें हो जो रस्तो इतलो रिस्की आहे एक जर गाडीचो ब्रेक फेल जायत न्ही वयर गाडी सोमती लोकांक घेवन वतली हांगासर मुद्दम तुम्ही रस्तो जर पळयात हांगा तो सारको आतां T सेक्शनान रस्तो जॉईन जाला आनी ताका हायट आसा हायटींच्यान देंवतेक सारक्यो गाडी सकयल देंवता एक जर ब्रेक फेल जायत न्ही लोकांक घेवन वतलो हे जर रस्ते केल्या पळय RTO हेचेर इन्स्पेक्शन करून रस्त्याचेर ऑब्जेक्शन हाडपाक जाय कित्याक हो रस्तो म्हणजे जीव घेणे ह्या सुवर्ण आसा ह्या देवती आसा ती ताका लागून हांव विनंती करता परत एकदा आनी कळकळीची विनंती करता हेचेर कारवाई जावची बेगीतल्या बेगीन आनी लोकांक म्हणटा ते सेफ्टीक लागून लोकांचे कितें तरी हेचेर मार्ग पर्यायी मार्ग काडचो बेगीतल्या बेगीन आनी हे हांगासर धुल्ला जाता रेबो जाता तसो धूळ जाता पळय सुकतलो तो धूळ दोळ्यान वता आनी ते कण बारीक दोळ्यान साडटा आनी ते साडले दोळ उडूंक मेळना डॉक्टराक वचून आमकां पयसो खर्च करचो पडटा हे सगळें दाखोवन दिता कित्याक हे लोकांक सांगल्या शिवाय कळचें आनी जे लोक सांगूं सोदना तेंच्यांनी हाचेर आपण समर्थन करचें ही विनंती करता आणि परत विनंती करता सगळ्या आमच्या गोंयच्या लोकांक की तुम्ही ह्या सायडीक येता वता मातशें सांबाळून वचात कित्याक कंपनी तुमकां लागून बसूंक ना आणि सरकारच्यो ज्यो यंत्रणा आसा त्यो तुमकां लागून सांबाळून बसूंक ना तेन्ना मातशें सुजात करात आनी तुमचे कडेन जाता जाल्यार हेचो निशेध करात. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. पयलीं बांदिल्लीं घरां कोमुनिदादीन वा आदल्या पुर्वजांनी दिल्ल्या परवानग्याचेर आदरून बांदल्या आसुंये. कोमुनिदादीन आदल्या काळांत जाल्ल्यो चुको मान्य करून सुदारच्यो ह्या प्रश्नाचेर न्याय आनी उपाय काडपाचे दिकेन पावलां उबारची अशें मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी सांगलें. तशेंच कांपार फुटबॉल मैदान सुडान विकसीत केला. हो जागो नगर नियोजन खात्याचो आसा ते महानगरपालिके कडेन सोंपोवपाचें आशिल्लें. मंत्र्यांक मेळून हो प्रश्न सोडयतले अशेंय मंत्री बाबूश सांगता. Comunidad is an independent body by itself. Our thing is what when we have requested basically the Comunidad. That's back again to go to you for yesterday's the same. CM has clearly said that there are many Comunidad who has not given, but who has basically allowed them to put these houses. It is someone from the community itself. No, government has not allowed them to build anything illegal or legal, whatever you call it. Some people had got some receipts, some slips. Some people have taken money from the comunidad. So this comunidad also they are also a body. Basically, it comes through the elections also. After every 3 years, I think they have this elections. So some body at that time when someone built say suppose I built a house in maybe in 1990. Someone has given me. It is not just I came and built my house, because ultimately it is the duty of the comunidad to protect its property. It is not government's duty. Government is just to oversee the process how the comunidad basically function. It's simple as that. So they also should take the onus upon them, no, that there is some mistake which has been committed by them or their predecessors. So at least they should come forward and say, okay, whatever the mistake has been done, let us rectify the mistake and once for all settle the issue. पूण कम्युनिटी आतां NOC दिना तेंकां तुमी कम्युनिटीन कितें करतले? ताका लागून पेंडींग आसा खुबश्यो म्हजे घराची स्किमी पेंडींग आसा. See the comunidad, whichever comunidad has given NOC, there yesterday also there was some sanats given through some comunidades. Okay, there are comunidades who are willing to give this thing because they have also met me. They are ready to give the NOC. So that process is basically on.
who doesn't give and all that we will see later on. Let the time come. We will cross the bridge once we reach to it. As far as the football ground is concerned, that football ground has been developed by SUDA. The land belongs to town and country planning department. And then after developing this, they were supposed to hand it over to the CCP. Now I am yet to I will be meeting the minister and sorting out this issue. And then what will be the function of the ground, that also we need to see basically. It should not be like a white elephant. आदलो मंत्री मिक्की पाशेको यांच्या विरोधात मडगाव न्यायालयात अटक वॉरंट जारी केला. राष्ट्रीय महामार्ग रोको आंदोलनात संबंधित प्रकरणाच्या सुनावणे खातीर तो न्यायालयात हाजीर रावंक नाशिल्ल्यान हो निर्णय घेतला. सध्या पाशेको हाँगकाँगात आशिल्ल्यान सुनावणेक हाजीर रावंक शकलो ना अशी माहिती मेळ्ळ्या. चांदेल असापूर पुलाचे काम निमाणे पावणार पावला तरी तांत्रिक कारणाक लागून हो पूल येरादारी खातीर अजून उक्तो जावंक ना. हाका लागून नागरिकांक पर्यायी आनी धोक्याचे अंतर्गत रस्ते वापरचे पडटात आनी तांकां व्हड असुविधा सोंसचे पडिल्ल्यान सरकारान कितें तरी उपाय करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. पळयात. आता हे घातलो पळय हाका कॉन्क्रीट घातले कितले दीस जाले? 12 दीस जाले. 12 दीस जाले. ह्या संदर्भात तुम्ही आमदाराकडे उलोवंक नासलो? काल येऊन गेलो मरे तो की पूल ओपन पण त्याचे आम्ही म्हणजे किती कसे दवरले हेवी व्हीकल जो आहा न्हू ते बंद दवरले. 2 व्हीलर 4 व्हीलर आम्ही ते आता समज हाचेर 2 व्हीलर 4 व्हीलर सोडले जाल्यार काय प्रॉब्लेम जावचो ना? तशें काय ना प्रॉब्लेम. तुम्ही गॅरंटी दितात? हय आमचे तशें गॅरंटी म्हणजे कितें ऑलमोस्ट आमचे तितको हे आसा ब्रिजाची कॅपॅसिटी आसा. चांदेल असापूर जो नवो ब्रिज बांदता त्या ब्रिजाचेर आसा आनी हांगा जर पळयत जाल्यार काम हे खूब स्लो आसा आनी हे काम म्हाका दिसना की ह्या म्हयन्यांत किंवा फुडल्या म्हयन्यांत कंप्लीट जातलें अशें. खरीच लोकांची हांगा खूब गैरसोय जातली अशें म्हाका दिसता. तरी पूण हांव एक रिक्वेस्ट करता की PWD खातें आसा तेंच्यांनी हांगा येवन सायड इन्स्पेक्शन करपाचें आनी लोकांची जी गैरसोय आहा ती दूर करपाची. एक जो इश्यू आसलो की हो पूल जो बांदपाक घेतलो तो लेट स्टार्ट जालो आनी आतां तर पयलीं ते अर्धे काम जालेलें आसा. रोड सुद्दां सारको घातला ते सायडीची जी वॉल आसा ती काम जावंक शकता पूण सकयलो जो रोड आहा तो म्हाका दिसता पावस जाय पर्यंत कामा पर्यंत शक्यताच ना जावपाची. तशेंच जेन्ना हो रोड कंप्लीट जाल्या नंतर ताका रोडाची टेस्ट करची पडटा. जशें ते सांगता पयलें काम पयलें हे पावस सोंपल्यानूच काम स्टार्ट जातलें अशें दिसता म्हाका. तुम्ही सध्या आसात असापूर चांदेल जो मुखेल पूल आसा त्या पुलाच्या वाठारात आसात आणि कालच आमचे हांगाचे थळावे आमदार आशिल्ले प्रवीण आर्लेकर आणि लोकांची जी काही गैरसोय जाता म्हणजे अर्थात जो रस्तो आसा अंतर्गत रस्तो केला तो रस्तोय काही उदकान व्हांवून वयतात आणि त्या खातीर हलक्या वाहनांक हांगासर सोय करतलो अशें तांणी जाहीर केल्ले. पूण आजून मेरेन पूल तसो पुराय जालो ना आणि पूल पुराय जायनासतना जर हाच्यातल्यान जी वाहनां गेली जाल्यार ताका पुलाक धोको निर्माण जावं शकता आणि कंत्राटदाराचेर मोठो गुन्यांवूय घडोवंक शकता. त्या खातीर आयज हांगासर वाहनां तशी हलकी सुरवात केली ना. जो रस्तो आशिल्लो सकयल रस्तो केला त्या रस्त्याचे जे दशा पळयल्यार डेंजर आसा. पयलोच पावस थोड्या प्रमाणात लागिल्लो आणि जे पायपां घातलेली ती पायपां व्हांवून गेल्ली. एके राती लोकांक वाहनां व्हरपाक हाडपाक व्हडा प्रमाणात त्रास जाल्ले आसा आणि आता जर व्हडा प्रमाणात पावस लागलो जाल्यार परत त्रास जावं येता आणि ह्या पुला संदर्भात जी कितें अर्दवट कामां आसात ती कामां पुराय करची. सरकारानय हाचेर लक्ष दिवन हो पूल बेगोबेग जो कार्यपद्दत करपाक जाय. जे कितें प्रॉब्लमां आसा ती प्रॉब्लमां सॉल्व करूंक जाय. जे कितें तांत्रीक अडचणी आहा ती अडचणी दूर करून हो पूल बेगोबेग सुरू करून नागरिकांकय दिलासो दिवचे अशी ह्या माध्यमांतल्यान मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर. एसटी हे मूळ गोंयकार. एसटीक राजकीय आरक्षण मेळपाक जाय अशें आमदार विजय सरदेसाय सांगता. एसटीक राजकीय आरक्षण मेळचें अशें अधिवेशनात मागणी करपी आपूण पयलो आशिल्लो अशेंय विजयाचें म्हणणें. येवपी वेंचणुके पयलीं सरकार राजकीय आरक्षण लागू करतले काय ना असो प्रश्न विजयान उपरासला. सरकारान बेगोबेग एसटी आरक्षणाची घोशणा करची अशें आवाहन विजयान केलां. पळयात. एसटी म्हणटा ते मूळ गोंयकार आनी एसटीक पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळचें हो डिमांड करपी असेंब्लीन हांव पळयलो. आता सरकार सडनली उठला आणि सरकाराक दिसला की हे इलेक्शनाचे पयलीं ते करचें. ते खरेंच सरकार सिरियस आसा वो ना और कितले सिरियस आहा तें म्हाका खबर ना.
पूण एसटीक पॉलिटिकल रिजर्वेशन जावपाक जाय. मूळ गोंयकारांक गोंयांक जर प्राधान्य मेळना म्हळ्यार प्रायोरिटायझेशन ऑफ इंट्रस्ट तांचे जायना जाल्यार मूळ गोंयकारांक गोंयांत अन्याय जाता अशें म्हणूं येता आमचें. सो हांव म्हज्या पक्षाचो स्टँड क्लियर आहा की एसटीक पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळूंक जाय आनी मेळ्ळें जाल्यार आमी थंय सज्ज आहा तांकां जंय मेळटलें थंय उबें रावपाक आनी बरे एसटी लिडरांक निवडून दिवपाक. कित्याक आज एसटी लिडरशीप जी आसा ती निवडून आयिल्ली आसा पूण तांकां रिजर्वेशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळचें हें परिवर्तन जाल्लें तेन्ना तांकां उतर दिल्लें. तांणी बाळे आपले जिवाचें बलिदान दिवन तांणी जो डिमांड काडिल्लो ताजें वचनपुर्ती आज मेरेन जावंक ना आनी ती जावंक जाय आनी ती बेगींतल्या बेगीन जावंक जाय. आनी आमी गोवा फॉरवर्ड पार्टी गोंयकार गोंयकारपणा खातीर उबी आहा आनी मूळ गोंयकारांक तांकां गोंयांत प्राधान्य मेळोवंकूच जाय. पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळपाक जाय. लंच टायम न्यूज हांगा सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मन सुद्धा तुझं गोष्ट हाये पृथ्वी मोलाची. तू चाल पुढं तुला रगड्या भीती कशाची परवा बिकुलाची. काही व्यक्ती पदासाठी काम करतात, काही सत्तेसाठी, पण काही व्यक्ती जनसेवेलाच आपलं ध्येय बनवतात. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या संस्कारात घडलेला एक स्वयंसेवक, विद्यार्थी चळवळीतून पुढे आलेला एक कार्यकर्ता आणि जनतेच्या विश्वासाने घडलेला एक लोकनेता. ही कथा आहे सिद्धेश नाईक यांची. ABVP पासून भारतीय जनता पक्षापर्यंतचा त्यांचा प्रवास हा केवळ राजकारणाचा प्रवास नाही, तर संघटन, नेतृत्व आणि समाजसेवेचा प्रवास आहे. पुण्यातील MIT स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट मधील शिक्षण आणि त्यानंतर जगातील विविध आंतरराष्ट्रीय संस्थांमधील अभ्यास व संवाद त्यांच्या नेतृत्वाला जागतिक दृष्टी देणारा ठरला. मात्र विचार जागतिक असले तरी पाय कायम आपल्या मातीतच राहिले. ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून जनतेची सेवा, उत्तर गोवा जिल्हा पंचायत सदस्य म्हणून लोकांचा विश्वास आणि उत्तर गोवा जिल्हा पंचायत अध्यक्ष म्हणून प्रभावी नेतृत्व ही त्यांची लोकसेवेतील महत्वाची पर्वे ठरली. भारतीय जनता पक्षाच्या विविध जबाबदाऱ्या यशस्वीपणे सांभाळत त्यांनी आपला स्वतंत्र ठसा उमटवला. कोर्लीम मतदारसंघातील जनतेने त्यांच्यावर व्यक्त केलेला विश्वास आणि पुन्हा एकदा दिलेली संधी ही त्यांच्या कार्याची सर्वात मोठी पावती आहे. राजकारणाच्या पलीकडेही युवा विकास, क्रीडा, सामाजिक संस्था आणि समाज हितासाठी सातत्याने सुरू असलेले कार्य हीच त्यांची खरी ओळख आहे. एका स्वयंसेवकापासून एका कार्यकर्त्यापर्यंत आणि एका लोकनेत्यापर्यंत हा प्रवास आजही अविरत सुरू आहे. कुंभार जुवेचा बुलंद आवाज. माननीय श्री सिद्धेश श्रीपाद नाईक यांना वाढदिवसानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा. ईश्वर त्यांना उत्तम आरोग्य, दीर्घायुष्य आणि जनसेवेच्या कार्यासाठी अखंड ऊर्जा प्रदान करो हीच सदिच्छा.